पयर FIR रजिस्टर केलो. FIR रजिस्टर करून आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. आनीक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करून जातकीर आमी एक टीम आमी ऑलरेडी डिस्पॅच केला डेराडून वचपाक, आनी ती ऑलरेडी काल गेली. आनीक तेंचे ट्रॅक धरून मुखाल्लें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी तशी बाकी जे कंप्लेनी लोकांनी खूब दिला, जे कोणाक दिसलें की त्यांचो सेंटिमेंट हर्ट जाला, त्यो कंप्लेनी जाके गोंयभर दीत आसा. आमी तेंची कंप्लेनी आमी एटलिस्ट सावथ डिस्ट्रिक्टाक तेमी दिला तितल्यो आमी एक्सेप्ट केला. ह्या गौतम खट्टराक स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो, ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एन्डोर्स करता. बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच, तो तें एन्डोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो. ही आतां परिस्थिती आहा. हाजो अर्थ कितें? गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर? पयलो म्हणल्यार गोंयच्या सरकारानूच एक गौतम खट्टराक हाडिल्लो. बड्डेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयचे जनतेचे नाका जाल्यार बड्डेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय, दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्त आहा. There was, as we are told, a BJP minister, Movin Gudino, present there on this occasion. Why did he not stop this speech? The Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has a lot to answer because a man from outside the state of Goa comes there and hurts religious sentiments and the government is not able to do anything. जो पळय गौतम खट्टर आसा, एका आमचे गोंयचे साहेबाची हिस्ट्री अजून कांय खबर ना आनी ऐर गैर हे कोणी येता आनी असे स्टेटमेंट करता, तेजेर खरोखरच आमच्या मुख्यमंत्र्यान काल सुद्दां उलयल्लें आसा, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी स्वताक म्हाज्या मतदारसंघान आमचे गोंयचे सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे चर्च आसा, तेजे बद्दल जे कोण उलयता पळय ते आमी केन्ना खपून घेवचे ना. इतले मजगती आयोजन समितीन प्रेस नोट काढून स्पश्टीकरण दिले. समितीच्या कोतान खट्टर खंय स्टेट गेस्ट नाशिल्लोच.